सोमारच्यान सुरू जावपी पावसाळी विधानसभा अधिवेशन 20 दिसांचे असले तरी पावसान फोग शेळेचो तशें जावपाची शक्यताय चड आसा, कारण विरोधकच उरूंक ना। काँग्रेसीचे भोवताशी आमदार हालींच सत्तारूढ पक्षान गेल्यात। सोमारच्यान सुरू जातलें पावसाळी विधानसभा अधिवेशन पळोवपाची सगळ्यांकच उमळशीक लागून रावल्या। काँग्रेसीचे 10 आमदार धरून सत्तारूढ पक्षात 27 वांगडी जाल्यात। तांणी जायते प्रश्न विचारल्यात, पूण आपापल्या मतदारसंघातलीं कामां आसतलीं आनी तांकां सरकारा कडल्यान तुमची कामां जातलीं अश्यो जापो मेळटल्यो। निदान पयले 7 दीस तरी गोवा फॉरवर्ड आनी रोहन खंवटे कडेन विचारपाक प्रश्नच नात, कारण ते स्वताच मंत्री आशिल्ले। आतां अधिवेशनात येतले ते प्रश्न ते 5 काँग्रेसीच्या आमदारां कडल्यान, मगोपाच्या सुदीन ढवळीकारा कडल्यान, राष्ट्रवादीच्या चर्चिल आलेमावा कडल्यान आनी अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकारा कडल्यान। एक असेंब्ली जाली म्हणून कांय जायना, कोण एक रात्या कांय स्वप्नाय। पॉलिटिक्स इज डायनॅमीक। आमी जेन्ना 4च लोकांक घालून पक्ष घडयलो तेन्ना आमी कितें मंत्री जातले म्हणून घडोवंक नाशिल्लो। आमी अशें चिंतिल्लें की बाबा आमी ओपोजिशनान बसतले म्हणून। तशें ओपोजिशनान बसप हें आमचें, वी आर नॅचरली फ्रेंडली टू बी इन द ओपोजिशन। आनी गोंयकारां खातीर आमी वॉच डॉग्स रावतले। वॉच डॉग्स कशे असेंब्लीन आसतले, कोण कितेंय म्हणून। हांव म्हणना की फाल्यांच्यान येवन हांव कातरभाजी करूंक लागतलो म्हण ना। काल मेरेन आमी सरकारान आशिल्ले, बरें आहा तुमी सुरवात जाल्या, वी विश द गव्हर्मेंट ऑल द व्हेरी बेस्ट, बट बिवेअर दॅट वी आर वॉचिंग यू। ज्याचेर हांवें काही स्टडी केल्या ते गोष्टीत सुद्धा खूप प्रश्न आसात। ते प्रश्न हांव योग्य वेळार, आज आमची स्टेटीची परिस्थिती कितें आसा ते प्रश्न हांव आज, पयलो प्रश्न आसा म्हजो पराच्या फाल्यां आनी परां आसा स्टेजीच्या परिस्थिती विशीं, एज्युकेशना विशीं लोकांक येवपाक जाय, आमच्यो शाळो खंय पावल्या ताचे विशीं लोकांक विचारपाक जाय, शिक्षण क्षेत्र खंय पावलां ताचे विशीं येवपाक जाय। हे सगळे विशय ह्या एसेंब्लीक घेतले आनी बरे तरेन हे डिमांडूय जर खरेंच ताका सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार हांव मन बसून डिमांडाक सपोर्ट करतलो, ती गरज आसा जाल्यार। पूण म्हाका हांचेर विश्वास ना, जे 10 गेल्यात ते फाल्यां 19 एकठांय करून ते भायर सरपाक गेल्या काय ते खरेंच 10 मन बसून ते रावतले हें हांव सांगूं शकता। चर्चिल आलेमाव आनी प्रसाद गांवकार सरकारात नासले तरी आपूण सरकाराक तेंको चालूच दवरतलो अशें प्रसादान हाचे आदींच सांगलां। आनी चर्चिलान जाल्यार विशय पळोवन सयस्करपणान सरकाराक तेंको दिवपाचें थारायलां। म्हणल्यार प्रश्न विचारपाक विरोधक म्हणून उरतात ते 5 काँग्रेसमन आनी 1 मगोप। आतां विजय आनी रोहन कितें विचारतात तें पळोवप उमळशीक वाडोवपी थारलां। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर।